Welcome to Garden of Glory. Today we explore James chapter 5 verse 1 to 19, where we are called to live with justice, patience, and prayerful dependence as we wait for the Lord. जाकोबाचे पत्र 5 वळी 1 ते 20. गिरेस्तांक शिडकावणी. आता तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसात त्या हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदोन करात. तुमच्यो गिरेस्तकायो पुसून गेल्यात आनी तुमची वस्त्रां साणशेन केल्यात. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक कोळम लागल्या आनी तांची कोळम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी तुमचे मांस खावन उडयतली. निमाणे दीस पावत येतात आनी तुमी पुंजायल्यात त्यो गिरेस्तकायो त्या दिसांक तुमकांच हिरासूंक एक उजो. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक तुमी मजुरी दिवंक ना. तीच आतां तुमचेर आड बोब मारता. तांच्या कुयेल्ल्यांचो साद सर्वेस्परा चर पदवेदारा देवाच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत सुस्त सुखाचें आनी दोबाज्याचें जालां आनी अशें तुमी गोरवां भाशेन चोरबियोन गेल्यात. पूण तुमकां मारून उडोवपाचो दीस लागीं आसा. निरोपराधी मनशांचेर कोरमोण मारून तांकां तुमी जिवेशी मारली आनी तांणी तुमचेर आड बोळ करूंक ना. तुमी येवचो जालो. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमी हे पर्यंत सोंसणीकाय धरात. शेतकामत्याचो उगडास करात. जमीन उत्पन्न करतली त्या मोलादीक पिकाची आशा धरून तो शरोद काळाच्या आनी वसंत काळाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावता. तशेंच तुमी सोंसणीकाय धरात. स्थिर आसूं तुमचो भरमासो, कित्याक तुमी येवचो जालो. तुमचेर खास्तीचें फॉर्मोण पडना जावं. भावां भयणीनो, एकामेकाचेर गुणगुणू नाकात. हो पळय, नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा. म्हज्या भावां भयणीनो, सर्वेस्पराच्या नांवान उलयल्यात त्या प्रवाद्यांचो उगडास करात. तांकां खूब गोश्ट दोग सोंसचे पडले तेन्ना तांणी ते व्हडे सोंसणीकायेन घेतले. तर तांची देख घेयात. तांचे सोंसणीकाये पासत तांकां आमी सुभागी म्हणटा. जोबाचे सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या आनी कसो सर्वेस्परान शेवटाक ताका सुभाम आशिर्वाद दिलो तें तुमी जाणोन. कित्याक सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. निमाण्यो बुद्धी. चडान चड म्हज्या भावां भयणीनो, सोपूत घेवं नाकात. जावं स्वर्गाच्यान, जावं संवसाराच्यान, जावं दुसरे कसलेय वस्तूंच्यान. तुमचे उलोवप इतलेंच जावन दी. होय जाल्यार होय आनी ना जाल्यार ना. ना तर तुमी देवाचे नितीक सांपडतल्यात. तुमचे मदें कोण त्रासांक सांपडल्यान तांणी प्रार्थना करचें. कोण खुशाल आसा तांणी दिनवासनेची गितां गावचीं. तुमचे मदें कोण पिडेस्त आसात तांणी पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवचें आनी तांचे खातीर मागणें करचें आनी सोम्याच्या नांवान तांकां तेलान मागचीं.
हे मागणें भावार्थान केलें जाल्यार पिडेस्त मनशां पिडेंतलीं उठतलीं आनी तुमी तांकां नव्यान भलायकी दितलो. आनी तांणी पातकां केल्यां जाल्यार तांकां देवाचें भोगसणें मेळटलें. म्हणटच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात आनी एकामेका पासत मागात. देवाक मानवलेल्या मनशाच्या कोतकोतीत मागण्यांक खूब बळ आसा. एलिजा आमचेच भाशेन मनीस आसलो. पावस पडना जावंक ताणें खतखत्यान मागलें आनी 3.5 वर्सां पृथ्वीमेर पावस पडूंकूच ना. उपरांत ताणें नव्यान मागलें आनी मळबान पावस घालो आनी जमनीन आपलीं फळां दिलीं. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचे मदलो कोण कोण स्वता थावन कोडसोरलीं जाल्यार आनी दुसरींक कोण तांकां परतून हाडटीत जाल्यार आनी हें मोतीन दवरचें. जीं कोण खोट्या रस्त्यान चलतल्या पात्यांक परतून हाडटात तीं तांकां मरणांतलीं वाटायतलीं आनी आपणाकूच खूब पातकांचें भोगसणें जोडटलीं. James emphasizes that the prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah, an ordinary human just like us, prayed and saw God move in extraordinary ways. Prayer isn't a small act, it's a partnership with God's power. Let us pray. Lord, teach us to live with integrity and compassion in every part of life. Give us patience as we wait for you, courage to endure hardship, and faith to pray with expectation. Heal our hearts, strengthen our relationships, and make us a people who lift one another up. Let our lives reflect your mercy, justice, and hope. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.